प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवोर वोड 25 ते 36 पर्यंत. Luke chapter 10 verses 25 to 37. आणि आता आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजूक कसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सास्तीक जिवीत मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धीन कितें बरयल्लें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें परतीपालून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परात तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जाबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तुका जिवीत मेळटलें. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक विचारलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाल केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचून जेरुजालेम थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो. ताका अर्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत दिवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियेकार ते शुल्ल्यान वेताळना ताचे सोरशी पावलो आनी ताका पळोवन ते बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एका खाणावळीन ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. त्या चोराच्या हातांत सांपडलेल्यांचो हे तेगाय भितर कोणें आपूण पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की एक धर्मशास्त्री हो ताका म्हणटात एक जो जाणवाय देवाच्या उतरांत जाणवायेन आहलो शिकयतालो तो येता जेजू कडेन आनी म्हणटा, गुरुजी, सासणीक जिवीक मेळपाक हांवें कितें करूंक जाय? भाव भयणीनो, हो प्रश्न जो तो धर्मशास्त्रान जेजूक विचारलो तो प्रश्न म्हणल्यार ताका जाय आसलें कितें करूंक जाय सासणीक जिवीत जिवंक. आनी भाव भयणीनो, ताका जबाब दिवचे सवतेक जेजू जाणो आसलो की तो एक धर्मशास्त्री म्हणून तो देवाचें उतर जाणवलो. तो कायद्यान कितें बरयलां तें तो ताका विचारता, कायद्यान कितें बरयलां? तो म्हणूंक लागलो, तुजो मोग करूंक जाय देवाचो, आमी मोग करूंक जाय देवाचो आनी आमी मोग करूंक जाय आमच्या पेल्याचो. म्हणून हो मनीस आतां जेन्ना जेजूक विचारता, वय हांव सजमतां तें बरयलां म्हूण, पूण तुजो पेलो कोण? आनी आयज जेजू एक शिकोण दिता. हें घडलां ना घडलां आमी नको, पूण जें सांगलां ताणें थंयसर तो म्हणटा, लेवी गेलो, तो जो बरो मनीस आहलो तो एका मनशाक पळयता की ताका चोरांनी मारला, पूण ते सगळे सोडून वतात. पूण एक सामारेकार थंयसर ताका पळयता आनी ताजो कुयदाद करता. जेजू म्हणटा, वच आनी त्या भाशेन तूं कर आनी तेन्नाच की तूं दाखयतलो की तुका सासणीक जिवीत आहा म्हणून. प्लस भाव भयणीनो, हे सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? आयज आमी नव्या कराराची भुरगीं आहा जाल्यार सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? सासणीक जिवीत जावन आसा एक सोमोन देवाशी. जेजून सांगलां आमकां जुवाचो 17 वोड 3 म्हणटा, सासणीक जिवीत जावन आसा एक सोमोन. आमी जाणो आमच्या सोगींच्या बाबाक आनी आमी जाणो जेजू क्रिस्ताक, ताच्या पुताक, ताच्या उतरा वरवीं. म्हणटच जेन्ना आमी
देवाचो मोग आपणायता आनी जेजूक आमी वळखता ताच्या उतरा वरवीं आमी एके भाशेन एक साश्टीक जिवीत जियेता. म्हणून साश्टीक जिवीत जियोंक जाय जाल्यार आमकां पयलीं आमी जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी जेजून आमचे पासत कितें केलां खुर्सार, ताणें आपलें रोगत वारयलां, तें सगळें केलां, ताचेर आमी भावार्थ दवरता. तेन्ना भाव भयणीनो आमी एक नवी रोसना जाता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलो मोग, सर्गीचो बाब आपलो मोग आमचे भितर उतयता. म्हणटच पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमचे भितर देवाचो मोग इमोचो ना. आनी देवाचो मोग ना जाल्यार भाव भयणीनो आमच्यान आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जायना. म्हणटच भाव भयणीनो नव्या करारान हें सासणीक जिवीत जियोंक जाय जाल्यार गरज आमकां पवित्र आत्म्याची, गरज आमकां जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. तर जेजूचेर भावार्थ दवरल्या उपरांत आमी एक नवी रोसना जाल्या उपरांत देव आमकां पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, ताचें उतर फाडूंक जाता आनी आमच्यान आमच्या पेल्याचो, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. आनी त्या वरवीं आमच्यान एके भाशेन खेरीत आमच्यान एक सासणीक जिवीत जियोंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो ह्या संवसारांत जो कोण धर्म करता, सगळें जें करता, जें बरयलां कायद्यान, तो लोक सासणीक जिवीत जियेना. कित्याक ती सोगत आपल्या मिसाक बेता, मागणें करतात, जें करूंक जाय देवासपण करतात, पूण एके भाशेन देवाच्या उतराची सजमणी ना म्हणून तांच्यान आतां एक सासणीक जिवीत जियोंक जायना. म्हणटच भाव भयणीनो सासणीक जिवीत जियोवपाक आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी. आनी देवाच्या उतराची सजमणी मेळोवपाक पवित्र आत्म्याची गरज. म्हणटच पवित्र आत्मो आमकां मेळपाक जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय. पवित्र आत्मो आमी आपणायता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता आनी देवाच्या उतरान जें बरयलां तें आमच्यान करूंक जाता. आनी त्या भाशेन आमच्यान देवाचो मोग आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता आनी त्या वरवीं आमी एक सासणीक जिवीत जियोंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो जें आमकां आयज जेजून शिकयलां त्या आयजच्या शिवर्थमानांत तें आमी करपाक, एके भाशेन सासणीक जिवीत जियोवपाक आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर दिसपट्या जिवितांत पाडुया आनी त्या वरवीं आमच्या दुस्मानाचो, आमच्या शेजाऱ्याचो, आमच्या भाव भयणाचो मोग करपाक आमी आयज तान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.